उलोवन म्हणजे तोंड थकतले, पण प्रॉब्ली हांचो करप्शनचो इश्यू थकचो ना. कारण जो विशय जो आसा जो लिगल इलिसीट लिकराचो आसा, दोन विशय आसा. एक गोंयच्यान भायर वता आनी एक गोंयान येता. सो गोंयच्यान भायर जे लिकर वता तातल्यानूय स्कॅम चल्ला, आनी गोंयान येता सोरो जो सवाय सोरो दुसऱ्या स्टेटांतल्यान येता तोय एक स्कॅम आसा. So excise is a big scam, and I think excise department officials, including somebody from the government, is deeply involved in this excise scam. कारण ट्रक सोडून पयलीं तो धांवलो कित्याक ड्रायव्हर, आनी तो एक्सपोर्ट ताजे बाटल्यांचेर बरयल्लें आसा एक्सपोर्टेड लिकर फॉर एक्सपोर्ट म्हणून. गोंयान कित्याक आयिल्लें तें? गोंयच्यान सोऱ्याचें एक्सपोर्ट जायना. परत त्या दिसा लिटराच्यो बाटल्यो 1 लिटराच्यो बाटल्यो इन बॉन्ड्स आसता, वीच इज देर फॉर ड्युटी फ्री. गोंयान ड्युटी फ्री खंयच्याच ड्युटी फ्रीक आयिल्ली ती, कोणाक आयिल्ली ती? आनी ताजें जालें कितें? सो 2.5 कोटीचे जेन्ना ट्रक धरता, तातल्यान नियरली लॉस ऑफ एवरी ट्रक इज 1 crore. महाराष्ट्रा बॉर्डरींचेर ट्रक धरता, गोंयान कित्याक धरूं ना? तो ट्रक गोंयान पावलो कसो? गोवा पुलिसान ताका चॅक करूं ना वाटेर? गोवा पुलिसांतल्या त्या बॉर्डरींतल्यान तो चॅकपोस्टांतल्यान बॉर्डरीच्या भितर आयलो कसो? गोंयाच्या भायर जे अल्कोहोल धरता ते गोंयच्या भायर वता कशें? आनी मेन रोडांतल्यान वता अशें न्ही आड वाटेंतल्यान. महाराष्ट्रा बॉर्डर इज चॅकपोस्ट इज फ्यू 100 meters अवे, थंय धरता. कर्नाटका बॉर्डर इज जाल्यार किलोमिटर ऑर 2 kilometers अवे, थंय धरता. मदीं आनी खंयच वाट्यो ना, दोनाय सायडीन जंगलां आसा. सो हे बॉर्डर क्रॉस करून वता म्हणटकूच गोवा पुलिसाचे जे बॉर्डर आउटपोस्ट आसा हे इनवॉल्व आसा, RTO इनवॉल्व आसा, एक्सायज डिपार्टमेंटूय इनवॉल्व आसा. फक्त थंय रावन ते 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया घेता. तुमी पळयलें, तुमी आशिल्ले मरे म्हजे बरोबर आमी पोळ्या चॅकपोस्टार जेन्ना पयशे धरता आसतना ते पळयले ते. सो तेच करपाचो धंदो आनी हे करप्शन, हाजे शिवाय आनी दुसरें कांय चल्लें ना. एक्सायज इज अ बिग स्कॅम. इट इज अ लार्जेस्ट स्कॅम ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू मी, and requires an investigation by Enforcement Directorate and CBI also.